सर्वेस्पराच्या नांवान येतात ताका जोय. सर्वेस्पर आमचो देव, तोच आमचो उजवाड. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता काय देव कृपा दिवं फादर. आनी माय मोगाचो येवकार ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक ह्या मिसाचें इंतरसांव तशेंच आमच्या इजवण एकल्याचें इंतरसांव जावं कोणी आपणा पासत मागोंक लायला जावं कोण आपलो वाडदीस वो आपणाचो लग्नाचो दीस समोर रमता वा आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आमी उगडास करता. सगळीं इंतरसांव देवाच्या हातान भेटून आमी हें बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. मोगाच्या बा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांतली आयची वाचपां आमकां उगडास करता की देवाचो मोग न्हय फकत उतरांनी पूण तो आपल्या कोरण्यांनी दाखोवन दिता. देवान आमचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. तो आमकां ताची पाटलाव करूंक आमंत्रण दिता. पूण खुबशे पावटी आमचे असोगताय लागून आमच्या पातका लागून आमी खरेखुरान ताची पाटलाव करूंक ना. तर ह्या वेळार देवाची काकूट आनी भोगसणी आमचे पासत मागोवन घेवया की आमी फावो ते परी मिसांत वांटो घेवंक. आमी सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोट अपराध. हे पासत बग्या सांकवान मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोमया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. ओनोन देवा आमच्या बापा, तुजो एकलोच पूत आमचे सोयंबान दिश्टी पडलो. आमचे सारको जाल्लो आमी ताका वळखिलो. तशेंच आमी ताचे उदेशी काळजान आनी मनान बदलून ताचे साक्षी जावंक पावूंक म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव जे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बागयोन जुआंचे पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हळ्यार देवा करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनीक देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना तेका देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकाच पुताक वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमच्या पातकांक नाटक करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचें उतर हें. हे आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब असो जातलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. परतून म्हणुया, तुजे मुखार सर्वेस्परा
सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेचे मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. आमचो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. पर्वताचेर लोकांक शांती उपसूं. दोंगराचेर तांकां न्याय नीत मेळूं. नितीन तो दुर्बलांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. आमचो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकानशेक ती तोखतली. एका दोर्या थावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान न्हंयचे दिगेर थावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. आमचो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका पोरगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका तुका सोमिया. जेजून होड्यांतलो भायर सोदतना पुष्कळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नाचलोली शेलयां परी आसली देखून तो तांकां चुचुत्तालो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जाल्लो म्हूण पळोवन ताचे शिसांनी लागीं येवन म्हटलें, ही सुवात एकसुरी आनी जबोर उशीर जालो. लागशिल्ल्या नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवच्या खातीर तांकां धाडून दी. आनी पोत्ती पाळून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणें म्हटलें, तर वचून 80 रुपयाचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचें होय? आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चौकशी करून तांणी सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. सगल्यांक चोंब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायले म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. आनी 100 आनी 50 जोम्यांनी ती कुशीन बसली. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन स्वर्गांत दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घातलो आनी उंडे मोडले आनी ते वांटले. आपले शिसां कडेन ते दिले. तशेंच 2 मासल्यो सगल्यांक वांटल्यो. आनी सगळीं जेवून धादोशी जालीं. उरलोले कुडके तशेंच उरलोल्यो मासल्यो एकठांय करून
तांणी 12 कोंडे भरले. जेवलोल्यांतले दादलेच 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे आबा बोलिनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की देवाचो मोग न्ही फकत उतरांनी पूण तो आपल्या कोन्यांनी दाखयता. आनी हेच आमी पयले वाचपान अशें आयकलां की देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. वय आमी देवाचो मोग करता अशें आमी म्हणटा, पूण देवान आमचो मोग पयलो केल्लो. आनी देवान आमचो मोग पयलो केला म्हणूनच ताणें आमकां जोण एकल्याक आपली सारकी रोचल्या. आनी होच मोग तो परत परत दाखयता आपल्या वेगवेगळ्या प्रवाद्या वरवीं, पूण शेकी आपल्या पुता वरवीं हो मोग तो आमकां दाखयता की आमी ताची भुरगीं आनी आमी ताचीच आनी कोणाची न्हय म्हणून. आनी ताचे लागून जेजू कोश मरण सोंसता आनी पुनर्जीवन जाता. तर आमकांय ती वाट चलोवंक तो आमंत्रण दिता. तशेंच शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू झुत्तुरता, ताका हुस्को जाता हे पोरजेचो. शेळयेन नासलेली पोजा कशी ती जियेताली. शेळी आनी तांकां जबाबदारी घेवंक एक गवळी जाय आसलो. आनी जेजू पळयता आनी तो ही बरी खबर तांकां सांगूंक लागता. उतरांनी तो तांकां सांगता, पूण शेकी तो ती उतरां कोन्यांनी दाखोवन दिता. तो पळयता न्हय फकत तांकां आत्मीक पूण कुडीची भूक लागलेली. आनी ती कुडीची भूक तांकां भोगूंक आनी तांकां जेवण दिवंक तो तयार जाता. कशे भाशेन तो आपल्या शिसांक आपयता आनी विचारता, कितले उंडे आनी मासले कितले उंडे आसा तुमचे लागीं. आनी ते हाडून ते जेजूच्या हातान दिता. आनी जेजू ते मागीर आपले पोरजा जी जमलोली, जी ताचे उतरां आयकोंक आयिल्लीं, तांकां तो वांडटा, परत दाखयता. तो सुचुत्ता आनी तांचे पासत बरीं उतरां, मोगाची उतरां, देवाची भोगसणेची उतरां तो सांगता. पूण तीच उतरां तो मागीर आपल्या कोन्यांनी दाखयता. तर होच उलो आमकां जोण एकल्याक जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार कशे जियेता, आमी होच मोग दुसऱ्या सवें दाखोवंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी हे संवसारान पळयता, खुबशे जाणां देवाचो मोग अनुभवता पूण आपणाकूच दवरता. देवाचो मोग आपणाकूच दवरल्यार इट्स नॉट अ प्रायवेट अफेर. ही वॉन्ट्स अस टू शेअर इट विथ अदर्स. सो लेट अस आस्क द लॉर्ड आमकां ही कृपा दिवंक, ताचो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक, न्ही फकत आमच्या उतरांनी पूण आमच्या कोन्यांनी, आमच्या जिविता वरवीं, जे परी जेजून आमकां हो मार्ग ही वाट दाखयल्या ती धरून फुडें वचूंक. आमेन. गीत गावया. C20 पानाचो अंक 30 आनी 6. C20 पेज 36. Kalvaraco onon basa, wydyczy boron, ata zata, tu zosmogado, tobie dojta, taka ekota, i grozmata. Mogal Bapa, Doya Rodre, I Beetoni, Maduntunge. Mogal Bapa, Doya Rodre, I Beetoni, Maduntunge. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सगळ्या देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मणीक आमच्या नाके पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुजी पोजा भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भोक्तीन सोत मानता.
तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उदेशी तूं आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक येवजण उगडें केलें आनी तो सगल्या पोलजोळांचो उजवाड म्हूण दाखयलोय. ओनोन पूत तुजो आमचे विनाशी स्वयंबान दिश्टी पडलो. ताचे अमरपण पोलजोडलें आनी ताणें आमचें स्वयं नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गींचे सोल दरबारा सांगाती जे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. सर्गी तुका जोय जोय. बापा करस तूं पवित सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इदेणी पवित कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कोशेन कोस मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली ताका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाटाचो कूट परगटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समरमताव. तुजे पुनर्जोवणपण आमी परगटाव. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमचे भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आनी सिमा आमचे गोंडली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां ज्येश्ठागतीन मेलेल्यांक समेस्तांक पोलजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती निर्मलपोती भाग्यान जुसे भाग्यान धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुमी मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन.
आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया कोऱ्या जिवितांत सवस्क आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ता चेण्याक आमी परमेशन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय, म्हणजे पवित्र सभेचे बावताचे दीस घाल, म्हणजे कशें पळोवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सोमे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तूं म्हजे भितर जेवचे म्हाका फावना, म्हाका फावना, पूण तुज्या ह्या सुत्रान म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. गीत गावया. D38 पानाचो अंक 68. D38 पेज 68. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजांत रावून घे, आमच्या काळजांत रावून घे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजांत रावून घे, आमच्या काळजांत रावून घे. पापा कडसून देवून आयलो, आमचे भुरगो मनीस जालो. सासना तुजे येवसोर जाले, आमचे मोदे विलार करचे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजांत रावून घे, आमच्या काळजांत रावून घे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजांत रावून घे, आमच्या काळजांत रावून घे.
देवाची काकूट इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक स्वयंबाचें रूप पातक्यांचे रुपान धाडलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटताय. तर हो संस्कार आमचे काळजान सुफोळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेच देण्यांक आमकां आयती कोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आनी सोपद्या देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. वचुयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसा बलिदानान वांटो घेतले खातीर तशेंच आमच्या साकिस्तांक कॉयराक आनी मिडियाक देव बरें करूं. आमी बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या मागणें बरोबर घेवया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. हे पासत पापान तुका सर्गार महिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनवती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांता. आमेन. गीत गावया. E1 पानाचो अंक 70 आनी 100. E1 पेज 76. Amche bori raudu somya, Anunaka Alleluia. Amche bori raudu somya, Anunaka Alleluia. Somya goto goma hodlo, Sorga undo vapanilo. Gojai vino, Ires tantu otapelo, Amche bori raudu somya, Anunaka Alleluia. Amche bori raudu somya, Anunaka